नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. आरोपात तथ्य म्हणून देवयलो केंद्राचो दबाव हे मुख्यमंत्र्याचे निमित्त जाहीर सभेत गोविंदाचे स्पष्टीकरण. 2019 सावंताक दिल्लो तेको गोविंदाचो आवाजाक भितात गोविंदाचो दावो. पहलगाम आतंकी हल्ल्यांतल्या 3 आतंकवाद्यांक आलाशिरो दिवपी परवेज जोथार, बशीर जोथाराक NIAन केली अटक. तिगूय आतंकवादी पाकिस्तान लिंक लष्कर ए तैयबाचे. डिलिमिटेशन जाल्ले म्हणून फातोर्डा हाल्लो. 2027 फातोर्ड्याक कोण ते पक्ष योग्य वेळार थारायतलो. दामूचे रजाव. फातोर्डेच्या उदरगतीचेर दामू डिबेटीक तयार. वाडपी ऑनलायन एस्कॉर्ट सर्व्हिस बेकायदेशीर पाल्लरा आड RGPचो आवाज. गोयची बायलां सेफ ना. वेबसायटी धोक्याच्यो. आडनदर करपी अधिकाऱ्यांचेर RGP मागता एक्शन. गोंयांत ड्रग्स वाडटा. तरणाटे फामिली ड्रग्साच्या व्यसनाक लागून सोंपल्यो. ANC SP सुनीता सावंताचो अलर्ट. ANCची रन अगेन्स्ट ड्रग्स कार्यावळ. गवणाळीचो रेल्वे क्रॉसिंग रस्तो सोमारच्यान येरादारीक बंद. रेल्वे क्रॉसिंग फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून रस्तो बंद. फेरी पॉइंट रोडान ट्रॅफिक डायवर्ट. आनी हात भरपाच्या कागदपत्रांचो सर्वे करपाचो पुरातत्व खात्याचो निर्णय. डाटा एकठांय करतले. 1 जुलै सावन सर्वे सुरू. बालाजी शेणेची म्हायती. खबरो विस्तारान. प्रेरणा दिसा केल्ल्या आरोपात तथ्य आसा म्हणून म्हाका देवयलो. मंत्री पदावयल्यान देवयल्या उपरांत जाहीर सभेत गोविंदाचे वक्तव्य. भाजपाचो अध्यक्ष JP नड्डाचो दबाव आसा म्हणून काडटा हे मुख्यमंत्र्यान दिल्ले निमित्त. मंत्री आसतना केन्नाच केंद्र फुडाऱ्यांक मेळपाची संद दिवंक ना. आतां केंद्रीय फुडाऱ्यांक हाऊस मेळटलो. गावडे फक्त नांव न्ही, लोकांचो आवाज. ह्या आवाजाक सगळे भितात म्हणून ही कारस्थाना. 2019 सावंताक मुख्यमंत्री करपाक गोविंदूच कारणीभूत. मंत्रीपदावयल्यान देवयल्या उपरांत आमदार गोविंद गावडेची जाहीर सभा. प्रियोळ प्रगती मंचाच्या बॅनरा खाला सभा जाल्या. 3,000 लोक वांटेकार. आरोपाचेर जर गोविंद गावडेक डच्चू जर केला जाल्यार म्हाका दिसता आज चौकशी जाता आशिल्ली. आणि शेवटचे वत सांगता, हो आरोप पत्रकारांनीच आंगार हाडिल्लो आरोप. परत सांगता, पत्रांच्या माध्यमांतल्यान वृत्तपत्रांच्या माध्यमांतल्यान हाडिल्लो आरोप हो खरो आसा. आणि म्हणूनच गोविंद गावडेक सत्य उलयता म्हणून डच्चू दिल्लो आसा. हांवें 4 पत्रां केल्लीं आसात. गेली 3.5 वर्स म्हाका मागोन म्हाका अपॉइंटमेंट मेळना. हांवें गोंयच्या भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षाक एक पत्र बरयलें आसात. आतां कायदेशीर बरयलेलें आसात की म्हाका केंद्रीय नेतृत्वाची एक भेट घालून दिवची. म्हजे मतदारसंघाच्यो समस्या, म्हणजे गोंयच्या राज्याच्यो म्हज्यो समस्या म्हाका केंद्रीय नेतृत्वा कडेन मांडपाक जाय. दुसरें हांवें मेल केल्ली आसात. हांव पुरावे घेवन उलयतां. ज्या मनशान आपल्याचेर दबाव हाडला त्या मनशाक हांवें पत्र नांवूच घेता. JPG नड्डाचें नांव गोंयचे मुख्यमंत्र्यान म्हाजे मुखार घेतलें, पूण म्हाका दिसता पत्रकारांच्या मुखार घेतला. इट्स माय डिसिजन. हांवें ठरयलेलें आसा एका भारतीय जनता पक्षाचो एक सच्चो समर्थक म्हणून आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी
आदरणीय अमित शहाजी गृहमंत्री आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांका पत्र बरयचे आणि आदरणीय भारताच्यो राष्ट्रपती यांकाय हो सगळो इतिवृत्तांत मांडचो जेणे करून तांकां ह्या गोष्टीचो समज जावपाक जाय हे चल्ला कितें तें तळये जर गोविंदा गावडेन ह्या मुवाक जर अपोज जर करून आशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता त्या दिसा भारतीय जनता पक्षाचो मुख्यमंत्री म्हणून केन्नाच जावपाक शकनाशिल्लो आणि ते जर कोणी करून जर दाखयल्ले जाल्यार ह्याच गोविंद गावडेन करून दाखयल्ले म्हणून आज हे सगळे निर्णय मांडतात. मुख्यमंत्री जर कोण जर जावचो जाल्यार भारतीय जनता पक्षातले आमदारा पैकी जावचो आणि हांवें तेदे वेळाचेर नांव घेतलें तें म्हणल्यारूच म्हजो इश्ट म्हजो मित्र जे हांव सदांच मित्र 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 म्हणटात तो दोतोर प्रमोद सावंत. पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यांतल्या 3 आतंकवाद्यांक आलाशिरो दिवपी पहलगामांतल्या 2 NIAन अटक केल्या. अटक केल्ल्या मदीं परवेज अहमद जोथार आनी बशीर अहमद जोथाराचो आस्पाव. आलाशिरो दिल्ले ते खंय तिगूय पाकिस्तानाक लिंक आशिल्ल्या लष्कर ए तैबाचे आतंकवादी. पहलगामात आतंकी हल्ल्यांत 26 जाणांक मारिल्ले. डिलिमिटेशन जाल्ले म्हणून तेन्ना आपूण फातोड्ड्या वेंचणूक हारलो. 2027 फातोड्ड्या आपूण वा आनीक कोण ते योग्य वेळार पक्ष थारायतलो. आपल्या कार्यकाळात फातोड्ड्याक कितली कामां जाल्यात ते लोकांक सारखे खबर आसा. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक उलयलो. फातोडेच्या उदरगतीचेर डिबेट करपाची दामूची खंय तयारी. डिलिमिटेशनाक लागून फातोड्ड्या हारलो. फातोड्ड्याच्या उदरगतीचेर डिबेट करपाक दामू तयार. उदरगत कोणे केला ती खंय लोकांक खबर आसा. 2027 फातोड्ड्या दामू नायक की आनी कोण ते खंय पक्ष योग्य वेळार थारायतलो. प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक उलयल्या. डिबेट मरे जायते विशयाचेर जावपाचें आसता. कितें उलयलें म्हणटकीर तें ताका फाटें फुट्टा. ज्या वेळाचेर मतदारसंघ कित्याक पडलो काय म्हणटा न्ही ताका उत्तर आशिल्लें डिलिमिटेशन. अभ्यास कर म्हणपाक आनी परत ह्या हेजेर म्हाका हें करपाचें ना. म्हणजे अजुनूय चॅलेंज आसा तेंच आसा. सिग्नेचर प्रोजेक्ट दाखया मरे एक तरी. सिग्नेचर प्रोजेक्ट म्हणल्यार कितें तें तरी दाखया. केन्ना उदरगत जाल्यार अंडरग्रावंड खुबश्यो गजाली उलोवना हांव. अंडरग्रावंड केबलिंग केन्ना जालां तेंय पळया. सिवरेज लायन केन्ना जाल्या तेंय पळया. तें अवलंबून म्हणल्यार कितें मतदारसंघ जेन्ना पळय डिलिमिटेशन जालो आनी आमचो जितलो जो बहुसंख्याचो आशिल्लो तितलो भाग जो आसा भाजपाचो बहुसंख्याचो तो आवजीपणाक कुठे तरी गेलो. कॉमन आसा तो मडगांव गेलो. हांगा उरले पळय न्ही तें जवळ जवळ मेजॉरिटी वर्सीस मायनॉरिटीच्या हातून भितर हांवें स्वता कितलो पर्यंत पर्क्युलेट करप हो प्रश्नचिन्ह आसा. म्हजें नांव 1 पटेलाचेर ना तें हांव परत सगळें म्हाकाच मेळपाक जाय अशें. योग्य वेळाचेर योग्य भुमिका आसतली. हांव पक्षाचो अध्यक्ष आसतना हांव फातोर्डा पूण म्हजें हाका मेळावो आशिल्लो म्हज्या फातोर्डेच्या कार्यकर्त्यांचो. तर फातोर्डेच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याच्या दिसा सगळे जुने नवे सगळे एकठांय जाले. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. गोंयांत वाडपी ऑनलायन एस्कॉर्ट सर्व्हिस आनी बेकायदेशीर पार्लरा आड RGPच्या वुमन विंग्सान तिडक उक्तायल्या. गोंयची बायलां सेफ ना. गोंयकारां खातीर ह्यो वेबसायटी धोक्याच्यो. अशा वेबसायटींचेर कारवाय करून बंदी हाडची. आडनदर करपी अधिकाऱ्यांचेर ॲक्शन घेवची. बायलां RGPची मागणी. गोंयांत वाडपी ऑनलायन एस्कॉर्ट सर्व्हिस आनी बेकायदेशीर पोलरा आड RGPच्या वुमन विंग्सान तिडक उक्तायली. गोंयची बायलां ह्या वेबसायटींक लागून सेफ ना. ह्यो बंद जावपाक जाय. तशेंच असले इश्यू आडनदर करप्या आड कारवाय जावपाक जाय म्हूण बायलांनी सांगलें. मसाज पार्लर मसाज जायना भितरल्यान आनी कितें जाता. सो असली फ्लॅश ट्रेड चालू आसता. थोडे इल्लिगॅलिटी चलता जावं ते फ्रेश ट्रेड आनी त्यो फ्रेश ट्रेड थ्रू वेबसायट्स ऑनलायन वेबसायट्स एंड एस्कॉर्ट सर्विसीस ते वरवीं ते चलता. ते वरवीं ते आमच्या गोंयांत येता. सो ह्यो पयलीं बंद करपाक जाय. हाती हो क्या चलती हो क्या लडकी चाहिए हो आमचो कल्चर न्ही. सो तेंचो रेस्पेद एक उबयल्या सारको जाता. सो हेका लागून आमी केलां की हे एस्कॉर्ट सर्विसीस एंड वेबसायट्स ज्यो इल्लिगल आसा त्यो बॅन करच्यो म्हणून आमी SP नॉर्थ गोवा पर्वरी बार्देस थिंगा आमी एक लेटर केलां कंप्लेन रिगार्डींग ऑनलायन एस्कॉर्ट सर्विसीस एंड वेबसायट्स ऑपरेटींग इन गोवा.
सो आमची 3 मागणी आहा ती म्हणल्यार आयडेंटिफाय अँड ब्लॉक सच वेबसायट्स, ट्रेस अँड एप्रिहेंड दोज इन्वॉल्वड इन ऑपरेटिंग or promoting such services, ensure stricter monitoring of digital platforms for illegal content. So local authorities अशें म्हणटा की आमी ते बॉन केले, ते स्पा इल्लिगल वेबसायट चलताले वो इल्लिगल प्रॉस्टिट्यूशन चलताले त्यो शट डावन केल्या. क्लब्स जावं डान्स क्लब्स ओ पार्लर्स, मसाज पार्लर्स ते बंद केल्या. पूण ते 2 महिने ते 3 महिने बंद दिसता आनी एक पाट परत असो पळयल्यार त्यो उक्त्यो आनी परतून ते बिझनेस जाल्यार हे ऑल एलिमेंट दिश्टी पडटा अनवॉन्टेड एलिमेंट, जाल्यार तेंचेर एक्शन कित्याक ना. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. गोंयांत ड्रग्स ट्रॅफिकिंग दिसान दीस वाडत आसा. ड्रग्साचो वापर वाडटा ते दिश्टी पडटा. तरणाट्यां मदीं ड्रग्स घेवपाचें प्रमाण वाडलां. ANC SP सुनीता सामंताचो अलर्ट. ड्रग्साच्या व्यसनाक लागून तरणाटे आनी फामिली काबार जातना दिसतात. देशाक हो अलर्ट म्हणून सुनीता उलयली. ANCची पणजे रन अगेन्स्ट ड्रग्स. ANCन रन अगेन्स्ट ड्रग्स कार्यावळ दवरिल्ली. कार्यावळीक DGP आलोक कुमार आनी हेर पुलीस अधिकारी आशिल्ले. कार्यावळीक बरो प्रतिसाद. Say no to drugs. Choose healthy ways. Be strong. That is the message. Illicit drug trafficking and use of drug is increasing, and especially amongst what we have seen, especially amongst the young generation. So this is destroying our families, our society, and it's a threat to the nation. This has to be curbed. Plus, it is not healthy for the human beings. So you have to see that this drug menace is completely cut down. So the message from our anti-narcotic cell: do not consume drug. Say no to drugs. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे. गवणाळीचो रेल्वे क्रॉसिंग रस्तो सोमारच्यान बंद. रेल्वे क्रॉसिंग फ्लायओव्हराक लागून रस्त्याचेर बंदी. गवणाळीच्या फेरी पॉयंटा कडेन आशिल्लो गवणाळीचो पूल मात येरादारीक उक्तो आसतलो म्हणून म्हायती. फ्लायओव्हराचें काम पुराय जाय मेरेन ह्या रस्त्यांक ट्रॅफिक डायवर्ट. आमी सध्या आसा ओल्ड गोवा गवणाळे जो रेल्वे क्रॉसिंग आसा थंयसर आमी आसा. आमी पळोवपाक शकता की हांगासर लोकांक पयलीं क्रॉसिंगा खातीर खूब वगत रावचें पडटालें. तेज्या मागीर सरकारान निर्णय घेतला हांगासरल्यान जो ओव्हरक्रॉस आहा तो हांगासर जातलो. तेजें काम ऑलरेडी चालू आसा. पूण हांगासर आजुनूय जेन्ना गाडयो चलताल्यो पूण अशें कळटा की सोमारच्यान जे आसा तो हे जे क्रॉसिंगा कडेन जो रस्तो आसा तो बंद जातलो. पूण ताज्या मागीर जे लोक पणजेच्यान वाळपय मार्शेलान वताले तांच्यांनी खंयच्यान वचप जाल्यार खुबश्या लोकांक खबर आसतलें की फुडें आनी एक जेन्ना कोर्ले पणजेच्यान वतना कोर्ले माउंट फोर्ट आसा थंयच्यान इंडस्ट्रियल एरिया जी आसा कोर्ले थंयच्यान जर वचत जाल्यार जी गवणाळे फेरी पॉयंट आसा थंयसर पावता आनी मागीर थंयच्यान जो फुडें येवन तांकां जो गवणाळे पूल आसा तो घेवन मागीर फुडें मार्शेल आल्दोना तशेंच सत्तरी वटेन जे लोक ट्रॅव्हल करता तांकां वचपाक मेळटा. तशेंच वायस वर्सा जेन्ना सत्तरी मार्शेलांच्यान जेन्ना कोणाक ओल्ड गोवा जावं पणजे वचपाक जाय जाल्यार तांकां तो रस्तो आसतलो जो जी गवणाळे फेरी आसा थंयच्यान जो कोर्ले इंडस्ट्रियल एरियेच्यान जो रस्तो येता त्या रस्त्यान लोकांक ट्रॅव्हल करपाक मेळटलें. जावं जो नॉर्मली जो मार्शेलांच्यान बाणस्तारी वटेनच्यान जो लोक वतात तोय रस्तो घेवपाक मेळटलो. पूण सोमारच्यान हो जो गवणाळे जो क्रॉसिंग आसा ओल्ड गोवा गवणाळे क्रॉसिंग हो रस्तो बंद आसतलो. कारण जो क्रॉसओवर जो आमी म्हणटा फ्लायओवर जो हांगासर जावपाचो आसा तेजें ऑलरेडी काम चालू आसा. पूण जो मेन जो हांगासर जो जे क्रॉसिंग आसा ते चालू आशिल्ले थंयच्यान गाडी वताल्यो पूण त्यो सोमारच्यान बंद जातल्यो. ताज्या मागीर जो लोकांक आसा तो आमी जसो म्हणला की कोर्ले इंडस्ट्रियल एरिया आसा त्या रस्त्या वयल्यान लोकांक गवणाळे फेरी पॉयंटा कडेन पावपाक येतले आनी थंयच्यान मागीर ते जो गवणाळे ब्रिज आहा तो घेवन जो नॉर्मल जो रूट आसतालो तो लोकांक वापरपाक मेळटलो. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस.
असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. ट्रक आणि मोटारीमदी जाल्ल्या अपघातान 3 गोरवांक आणि एका पाडकाक मरण आयलें. धार बानोड्या संजीवनी साखर कारखान्याकडेन अपघात जालो. एक्सिडेंटांत सापडिल्ल्या गाडयांचेय व्हडा प्रमाणात लुकसाण. गाडयांतले लोकूय जखमी. नमस्कार. आज सकाळी एक ट्रक आणि कारी मदी एक अपघात जालो आणि ह्या अपघातान जी 3 गायो आहा तशेंच एक पाडूक हांकां जाग्यारूच मरण आयलें. आणि हो अपघात जो आहा हो शुगर केन फॅक्टरी लागीं धारबनोड्या हांगासर जालो. हितूर कार तशेंच ट्रकाचें लुकसाण जालें, पण हितूर कोणाक इंजुरी अशी जावंक ना, पण जनावरांचो मात हितूर जीव गेल्लो आसा. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पुरातत्व खात्यान इतिहासीक हातान बरयल्ले दस्तावेजांचो सर्वे करपाचो निर्णय घेतला. हाचेर 1 जुलय मेरेन काम सुरू जातले म्हणून पुरातत्व खात्याचो आर्कायविस्ट पब्लिकेशन बालाजी शेणयची प्रुडंटाक म्हायती. गोवा स्टेट मिशन फॉर मॅन्युस्क्रिप्ट हाच्या खाला डेटा तयार जातलो. गोंयांत हस्तलेख कोणाकोणाकडेन आसात आनी तांची जतनाय कशी घेवप हाचेर विचार जातलो. बालाजी उलयलो. पुरातत्व खातें गोंयांत आशिल्ल्या हस्तलेखांचो सर्वे करतले. गोंयांत हातीन बरयल्ले कितले दस्तावेज आसात, ते कोणा कडेन आसात आनी तांची जतनाय कशी घेवप हाचेर खंय विचार जातलो. डिपार्टमेंट ऑफ आर्कायव्साच्या अंडर न्ही आमी द गोवा स्टेट मिशन फॉर मॅन्युस्क्रिप्ट्स हें एक सेपरेट विंग आमी इस्टॅब्लिश केल्लें आसा. आमी ज्ञान भारत मिशन जे मिनिस्ट्री फॉर कल्चराचे आसा, सो त्या मिशनाचे अंतर्गत सर्वे ऑफ रेअर मॅन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स हे सगळे जे इतिहासीक दस्तऐवज आसात लोकांकडे प्रायव्हेट कलेक्शनान आसतले, जे इतिहासीक महत्व आसा, ताजो पयली सर्वे कोणाकोणाकडे हे रेकॉर्ड्स आसा. गव्हर्मेंटाचे स्टेट मिशन फॉर मॅन्युस्क्रिप्टा अंडर एक डेटा तयार जातलो की ही रेअर मॅन्युस्क्रिप्ट जातून हिस्टॉरिकल इन्फॉर्मेशन आसा ही खंय खंय आसा आणि मुखार वचून ताजे कॉन्झर्वेशन जावपाक जाय जाल्यार ताका असिस्टन्स दिवपाचे. ह्या प्रकल्पाक खंय 4 पावडे आसतले. ह्या वर्सा मात फक्त सर्वे जातलो. सर्वे 2 भागांनी जातलो. प्रशासनातर्फेन हाचेर 1 जुलय सावन काम सुरू जातले म्हूण पुरातत्व खात्याचो आर्कायविस्ट पब्लिकेशन बालाजी शेणयन सांगलें. आमी तो सर्वे, डॉक्युमेंटेशन, डिजिटायझेशन आणि कॉन्झर्वेशन ऑफ रेअर मॅन्युस्क्रिप्ट करपा खातीर फर्स्ट स्टेज ताजी सर्वे. ह्या वर्सा आमी फक्त सर्वे करतली. 2 तरेन आमी सर्वे पयली चिंतला. एक म्हणल्यार जी महत्वाची इन्स्टिट्यूशन्स आसा तांकां आमी डायरेक्टली अप्रोच जातली, आणि दुसरो सर्वे म्हणल्यार आमी वेगवेगळ्या आमच्या कॉलेजींकडे ऑलरेडी MOUs जाल्ले आसात. इंटर्नशिपीच्याच अंतर्गत तांकां वर्कशॉप दिवन, ट्रेनिंग दिवन मॅन्युस्क्रिप्ट कशे सोदप, तांची म्हायती कशी वाचप हाजे ट्रेनिंग बेसीक दिवन तांकां हो सर्वे करपाक आमी स्टुडंट्सांक एनकरेज करून ऑफिशियली हाजे नोटिफिकेशन आयिल्ले आसा. आमी द गोवा स्टेट मिशन फॉर मॅन्युस्क्रिप्ट अशे आर्कायव्ह डिपार्टमेंटाचे सेपरेट विंग आमी लास्ट मंथच स्थापन केले. 1 जुलयच्यान ताजे एडमिनिस्ट्रेटिव्हली कामूय सुरू जातले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. वेर्णा आयडीसींतल्या काडतूस करपी युजेस प्रेशियन मॅन्युफॅक्चरिंग फॅक्टरीत शेनवारा फांतोडेर उजो. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो आसूये म्हणून अदमास. वेर्णा उजो पालवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो आटापा हाडलो. कंपनीत दारुगळो आशिल्ल्यान अपकिर्त घडत म्हणून हुस्को आशिल्लो. कंपनी आड FIR. आयज आमी आसा वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटान भितर, आनी हांगा आमच्या फाटल्यान आमकां दिश्टी पडून येता एक ह्युजीस प्रेसिजन म्हणून एक कंपनी आसा वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन, आनी ती खंय तरी बुलेट्स आनी एम्युनिशन करता. आनी आमी आयज हांगा पावपाचें एक मेन रिजन म्हणजे काल हांगा सकाळीं 4 सुमार एक उजो पेटलो तेन्ना हांगा स्टाफ कोण नाशिल्ले, फक्त एक सेक्युरिटी गार्ड आशिल्लो. अशें आयकूंक येता की हे फॅक्टरीच्या फर्स्ट फ्लोराचेर खंय उजो पेटलो, आनी तेन्ना त्या गार्डान खंय इमिजिएटली वेर्णा फायर स्टेशनाक अलर्ट केलो. वेर्णा फायर स्टेशन ह्या सायटीचेर आयलें तेन्ना सगळ्या कडेच्यान खंय धुंवर येतालो, आनी जी आमकां इन्फॉर्मेशन सद्याक मेळटा
की खंय तरी एक शॉर्ट सर्कीट जावं येता की हांगा एक उजो पेटलो. पूण एक जे आमकां आनीक कळून आयिल्लें आसा की वेर्णा पुलीस स्टेशनाचे वेर्णा जे फायर ब्रिगेडाक जेन्ना आमी विचारपाक गेले तांणी सांगलें आमकां की जेन्ना धुंवर येवपाक लागलो आनी अशें कळून आयलें की हे कंपनीन भितर एम्युनिशन तयार जाता, खंय तरी बुलेट्स तयार जाता आनी खंय तरी गोळा बारूद आसूं शकता. हाका लागून एक मोठो भयंकर डेंजर सिट्युएशन जाल्लें आनी ताका लागून तांच्यांनी एमर्जन्सी सिट्युएशनान भितर वास्कोचे आनी मडगांवचे फायर ब्रिगेड हांगा सायटीचेर हाडले आनी खंय तरी हेडक्वॉर्टर्साक तांच्यांनी इमिजिएटली कळयलें. 3 वरां तांकां लागलीं. तांच्यांनी भायल्यान खंय उदक मारून हो धुंवर खंय कमी केलो आनी तरी आसतना खंय भितर जे थोडे थोडे एक्सप्लोजनाचो आवाज येतालो, म्हणजे खंय तरी गोळा बारूद खंय तरी हांगा आसूं शकता अशें तांचें म्हणणें आसा. तांचें म्हणणें आसा की थोडे बुलेट्स जे हांगा करताले ताजी खंय काटनां जी आशिल्लीं ताका खंय उजो पेटलो पयलीं आनी जेन्ना तो उजो स्प्रेड जावपाक लागलो जे लोडीड काटनां आसलीं तेन्ना ते खंय फायर जावपाक लागले. इमिजिएटली असले सिट्युएशनाचेर तांकां खंय टेन्शन जालें की हो वेदर देर कूड बी अ ब्लास्ट काय म्हणून. सद्याक जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की वेर्णा पुलीस स्टेशनान खंय हे फायर इन्सिडेंट नोंद करून घेतिल्लो आसा आनी हांकां खंय एक इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे इन्क्वायरी चालू केल्ली आसा की वॉट इज द कॉज ऑफ द एक्सिडेंट अँड वॉट इज द कॉज ऑफ दीस फायर इन्सिडेंट आनी तो उजो कसो पेटलो हाजो खंय तपास चालू आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. आर्किटेक्ट साई प्रसाद नायकान इको फ्रेंडली फार्म करपाची मोख दवरल्या. हेर कडलो गाळ खंय ताच्या दिवचल पिळगांवच्या फार्मात वडयल्लो. गाळाचो वापर करून ताणें 75 लाखांचें फेन्सिंग 15 लाखांत उबें केलें. कोयर वापरून तो एक प्रयोग करीत आसा. साई प्रसाद परवरे बांदिल्ल्या हायकोर्टाच्या बिल्डिंगेचो आर्किटेक्ट. गोंयचो फामाद आर्किटेक्चर साई प्रसाद नायकान इको फ्रेंडली फार्म करपाची मोख दवरल्या. उदकांतल्या गाळाचो वापर करून ताणें 75 लाख कॉस्टिंग आशिल्लें फेन्सिंग फक्त 15 लाखांत केलें. हेर वेस्टाचो वापर करून तातूंतल्यान कितें करूं येता ताचेर ताचे वेगवेगळे प्रयोग चल्ल्यात. ताणें इको फ्रेंडली विटाय करपाक सुरवात केल्यात. हाका खड्डे मारले, हे सगळी रॉकी एरियान आंबे लावले. खड्डो मारलो बरो 2 मीटर 2 बाय 2 आनी इतले हजारभर खड्डे आनी हाका इतले झाडांक बेजल डोस घालपाक जाय. फार्म यार्ड मॅन्युअर घाले येता म्हणजे पानां बिनां. एक फार्मर जाचे कडेन इवन ल्हान जागा आसा तो इंटेलिजंट फार्मिंग करूं शकता. ड्रीप सिस्टम घाल, तरेची झाडां. आतां एक तुमचे कडेन जर 100 झाडां लावपाची जागा आसा सारकी स्पेसिंगाचेर जांब्याच्या. फ्रेश वॉटर आसता, डायरेक्ट गार्डनान तुमी झाडांक उदक घाल येता. वास नासता, तातूंत कांय हार्मफूल हें नासता बॅक्टेरिया बी. क्लीन वॉटर आउटपूट आसा ताका. सो आमी हो सोकपीट केला कित्याक हांगा सगळें खडप आसा. आमी त्या ड्रेन सिस्टमाकूय एटॅच करूंक शकना कित्याक फिल्टर जाय ड्रेन सिस्टमाक. आमी ही मातयेन त्याच मातयेन बांदल्या, हातूंत सगळ्याक बांबू घालया आनी 1 फुटाची वणट आसा. 5 मीटर बाय 10 मिटराची आमी हाजी इरिगेशन टँक म्हणून बांदिल्ली. सवाय पडटालो पयलीं एका टायमार. जर तुवें आतां बिचोले सायडीक बांदतले जाल्यार खण लागीं पडटाली जाल्यार. पूण तें इलिगल मायनींग जातालें खणीचें आनी तें बंद केलां. आनी करूंकूय जाय कित्याक सांगलें नॅचरल रिसोर्स. पयलींच गोंयाची एरिया कितली आसा तातूंत जर सगळें खणून काडलें जाल्यार फक्त खड्डो उरतलो फाल्यां. पूण गोंयकार घर बांदतात एक म्हणजे तांकां घर सदांच थंड उरतलें. आनी हेल्थाक बिल्थाक माल बील ते फ्लायश काळी पळय विटो येता तेजी फ्लायश जो आसता तो हेल्थाक वायट. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. श्रावणांत मळ्यांतली गांवठी घोंसाळीं, काराती, चिबडां, पिपऱ्यो, तवशीं ही अस्सल गोंयची पिकावळ. सिजन सुरू जाता तसो गोंयकार ह्या फळभाज्यांक रावता. मळेकार हे मळे गीम सोंपता तसो रोवंक लागतात. मात गवे रेडे तांकां सतायता. आत्मनिर्भरतेच्या वाटेन चलपी शेतकाराक रानटी जनावरांचो त्रास. फार्मागुडेवेल्या 20 शेतकारांची व्यथा. खासा रिपोर्ट. गोंयाक शेतकी मळाचेर आत्मनिर्भर करूंक फार्मागुडयेवेले 20 शेतकार आपल्या परीन यत्न करतात. मळो पिकोवन ते आपले जीण जगयतात. मळ्यांत गांवठी घोंसाळी, कारेती पिपऱ्यांचे पीक घेतात. अंदू पावस बरो जाय तितलोच पडटा, फायदो जाता आशिल्लो, मात गवेरेड्यांचो खंय त्रास. रातया मळ्याचे मळे नश्ट करतात म्हूण शेतकार सांगतात. पीक म्हाजे दिसपान अंदू पावस बरो पडटा. वर्स पडटालो पुरू पडलो तसो भरपूर न्ही दाट पडना. पडटा तो असो पडटा तो मळ्याक पावस बरो. ते पावस पडटा हिसपान पीक बरी मेवजाशी दिसता असो म्हाजे अंदाजे प्रमाण. गव्हर्नमेंट आमकां वार्षीक सामको सतावता. वार्षीक आतां कितले 2-3-4 वर्सां जालीं सामकें आमगेले ते मातशें बरो मेळटा न्ही ताका व्हडले येता न्ही आनी खावपाक सबंद हें करता. 3-4 वर्सां जालीं आमकां सामको म्हाका सतावता तो.
सो कितले मळे हे केले तुमचे नश्ट केले? म्हागेलो सामकोच नश्ट केलो. हरशीं कोणाले चड कोणा तशें भितर सरलें पूण खावना खंय. तेवटेन एक सरलेलो पूण खावना खंय. म्हागेलो सामको नश्ट केलो. पळयन तूं कळ्ळें. साधारण कितले लॉस तुमकां हे म्हणटा जालो? म्हाका इसपान जवळ जवळ 50,000 सुमार लॉस जालो म्हाका. तांकां ह्या फावट पीक बरें मेळपाचें, पण जे तांकां सतयता म्हणटा ती रानटी जनावरां तितून भितर जो गवो रेडो जेन्ना हेंचे सगळे वेली जाल्ल्यो वयर येयल्ल्यो बियो आनी अकस्मात तांकां गवो रेडो लागून जवळ जवळ तेंचे 2-3 मळे जे आहा ते सगळे काबार केल्ले आसा खावन. जरी तेंच्यांनी प्रोटेक्शन सुद्दां बांदून पण तरी आसतना ते खंयच्यान तरी भितर सरोन तेंच्यांनी सगळे मळे पिड्यार केल्ले आसा. हें जे पीक आहा तेंच्यांनी घातलां ते तयार जावपाक. आनी तेज्या उपरांत ज्यो आमच्यो म्हणटा त्यो गांवठी पिपऱ्यो ज्यो गोंयानूच मेळटा आनी जेणे करून त्यो फर्मागुडी वाठारानूच चड मेळटा, सो त्यो आनीक 15-20 दिसान मार्केटान येतल्यो. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कोलवाळे मुळाव्या भलायकी केंद्राक नॅशनल क्वॉलिटी एश्युरन्स स्टँडर्ड सर्टिफिकेशन मेळ्ळां. उत्तर गोंयांत NQAS सर्टिफायड मेळोवपी कोलवाळे मुळावें भलायकी केंद्र दुसरें. नॅशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटरान तांकां हें सर्टिफिकेशन दिलां. 19 आनी 20 मायाक खैतांच्या अधिकाऱ्यांनी भलायकी केंद्राक भेट दिवन नियाळ घेतिल्लो. कोलवाळे मुळाव्या भलायकी केंद्राक नॅशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटरान नॅशनल क्वॉलिटी एश्युरन्स स्टँडर्ड म्हूण सर्टिफिकेशन दिलां. हें सर्टिफिकेशन मेळोवपी कोलवाळे भलायकी केंद्र उत्तर गोंयांतलें दुसरें. हेल्थ ऑफिसर शुभ्रा भोसलेन म्हायती दिल्या. ह्या आदी ह्या भलायकी केंद्राक वेगवेगळी इनामां फावो जाल्यात. has been certified with National Quality Assurance Standard, NQAS म्हणटा ते. So NQAS हे actually गोंया भायरूय सुद्दां it was going on, the process was going on. Only between COVID time मातशें ते कमी प्रमाणात जाल्ले. So again after COVID, post COVID era कडेन आमी सगळ्या सेंटरांनी प्रयत्न केले जाता तितले म्हणजे हे दवरप सर्विसीस दवरप अप टू द मार्क दवरप, वेदर इट इज फार्मसी सेक्शन, लॅब सेक्शन, कॅज्युअलिटी सेक्शन कळ्ळें न्ही, सगळे व्यवस्थीत दवरप, डॉक्युमेंट्स दवरप. इतलेच न्ही, इन्फ्रास्ट्रक्चर, डॉक्युमेंट्स, सर्विसीस प्रोवायड करप जे लोकांक अशें दिसताले रुरल सेंटरान कळ्ळें कोणशाच्या कोणशान ते सर्विसीस अवेलेबल जायना कळ्ळें न्ही. सो ते दिवप कळ्ळें. हे सगळे प्रयत्न आशिल्ले सगळ्यांचे. आनी हळू एक सेंटर नॅशनल क्वॉलिटी एश्युरन्स स्टँडर्ड सर्टिफाय जाली. तितून भितर आमची प्रायमरी हेल्थ सेंटर कोलवाळे सुद्दां सर्टिफाय जाली. इनफॅक्ट हांव जॉयन जालें इन एप्रील 2023 from RMD Revora. So when I came here, there were certain sections which required attention. It was not probably up to the mark. So when I came here, when I joined here, there are certain things I had to put in place as far as the infrastructure was concerned. सो तितून भितर वेरियस थिंग्स एक म्हणल्यार तो आमी इल्युमिनेशन बोर्ड तुमी दिश्टी पडटा न्ही भायर लायल्लो आसा. म्हणल्यार कितें आसा आमचें नॉन मेडिट सांजचें सोंपता. थोड्या लोकांक खबर ना की प्रायमरी हेल्थ सेंटर कोलवाळे एक्झिस्ट जाता, मातशें भितर वता तें न्ही पडटा. सो त्या खातीर ते इल्युमिनेशन बोर्ड आमी मेन लायलो. सो जे रातचे सुद्दां पेट्टा आनी रातचे समज कोण लोक समज चलता फिरता तांकां समज खबर ना सेंटर अवेलेबल आसा म्हणून ते कळटा. दुसऱ्या दिसा मागीर सेंटराचेर ते येता. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.